मगाच्या भाव भयणीनो एकलो पिडेस्त आयलो आनी ही पिडा म्हणजे ते गूण जायना म्हणालो. ह्या म्हज्या भुरग्यांक हांवें बायलेक फसी ती भुरग्यां व्हड जावंक आत फाल्यां सकाळी ते भुरग्यांक कोण गत आदार. जर तर हांव मेलो जाल्यार त्या भुरग्यांक दोगां भुरगीं हांवें मागलीं देवान दिलीं. मागीर ही पिडा खंय थावन आयली म्हाका. ही पिडा गूण जावची दाक्तर म्हणटात गूण जायना म्हणून सांगतात आनी ती स्प्रेड जाल्या म्हणून सांगतात, लंग्साक आनी लागल्या म्हणून सांगतात कॅन्सर. ही पिडा गूण जायना म्हणून म्हाका ताणें खंय वखाद दिया मागा आनी तितलें तुमी मागा म्हणून सांगलें. पूण म्हळें म्हाका तो पिडा गूण करची ती पिडा गूण करचो भावार्थ दिया म्हणालो. जेजून सांगला न्हय पिडा गूण करचो भावार्थ आसा म्हणून, तो पिडा गूण करचो भावार्थ म्हाका दिया म्हणून तो म्हणालो. ही पिडा ताची गूण जावची ती पिडा येदोडली मारेकार पिडा गूण जावचो भावार्थ कसलो भावार्थ तो बरो जालो तो मागीर त्या वखदांत किमोथेरापीन बरो जालो तो. पूण तो भावार्थ गूण जावची भावार्था वरवीं पिडा गूण करचो भावार्थ. अनेकल्या भुरग्याक तो मार्क आनी फायनल येवन ताका बरे मार्क येवनात, इंजिनियरींग करता नंतर मार्क येवनात आनी तो इंग्लिशान कितें केल्यार ताका पास जावचें देणें ना म्हूण तो रडतालो. कितें फावटी IELTS एग्जामा बसलो तो ऑस्ट्रेलिया वचोंक. ताची एक आशा आसली. देखून तो म्हणालो म्हाका बरें काम मेळचें एक भावार्थ हांवें जोड काडून तो भावार्थ दिया फादर, बरें काम मेळचो भावार्थ म्हाका दिया म्हणून. वय आनी तो काम मेळचो भावार्थ हें खंयताले सोलवणी पास जावन काम मेळचो भावार्थ तो कसलो भावार्थ तो एकटें जालें. मागीर एक जोडें तो म्हणाली ओल्या मनशा कडेन म्हाका जिवंक जाता गे ओलो कठीण असो मनीस वाका कालें जाता म्हूण कळटा. पियेल्या तक्षण कितें जाता म्हूण गुतून हांव सांपण पडली ह्या शिवाच्या घासाक पडली आतां कालें करचें म्हणून गुतून आनी ताका सोडूंक जायना. तो कितें करीत म्हज्या कुटुंबाक आनी तशें वो कठीण मनीस तो न्ही ताच्या तें कलिगी सकत येता, कलिगी वायट सकत ताच्या ती येता. वो दवरचो मनीस न्ही वो. आमी खंय गेल्यार म्हज्या कुटुंबाक तो सोडचो म्हणून तो पयलें सांगून बेश्ट येता आनी पुरा म्हणून. तोलो मनीस आज देवाच्या शेळये बरी आसा. देवाच्या शेळये बरी त्या बायलेक भुरग्यांक आनी पळयता तोलो कठीण वय. आनी दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार ही आस्त आनी पुरा म्हाका जायचें हांव तुका सोडिना आनी अशें तुजी त्या आस्त आनी पुरा आनी आवयक ते वॉट्सॅपार घालताले हाचेर सासूमायक वॉट्सॅपार घालता हळे आमच्या लग्ना भितर मेळ जावं नाका, तो म्हजो न्हवरो आनी आमी एक, तुका तुजो घोव आसा देखून तुज्या घोवा सांगात राव, आमच्या जिणेच्या काजाराच्या बेसान तूं पांय दर्शेला कळत खबर म्हणून तुका सांगता. ते वॉट्सॅपार ते मॅसेज घाल्ल्यो पळयतना भिरांक ती हांगा ते खेळटा हे म्हळ्यार प्ले करतली ती. ते आयकतना पळय त्यो मॅसेज्यो तो थाळो एका सुणेन आनी त्या आवयक दिवचो तोल्यो कठीण तीत सुणून देवाच्या शेळये बरी जाल्या. देवाच्या शेळये बरी जाल्या. तूं सगळी आस्त वांटे कर आनी म्हजो वांटो दी म्हाका तुज्या सांगाता जेवंक ना हांवें वेंचून काडलो आनी एकलो आसा ताच्या सांगाता जियेता म्हणली ती भयण. आज होली देवत आनी इतल्या जाणांची काजारां उरोवच्या बरी करता ती वय. ह्यो लग्नाचो डायवोर्स दोंडवचो भावार्थ कोलो तो. डिवोर्स मान दोंडवचो आनी लग्नाचो बांद राखचो वो भावार्थ कसलो भावार्थ. त्या भावार्था विशयी जेजू कितें म्हणटा पळय कसलो भावार्थ तो कसो आमकां मेळटा. पिडा गूण करचो मारेकार पिडा गूण करचो, बरी कामां जोडून आमकां दिवचो आनी डायवोर्स दोंडवचो, आमकां त्यो काजार जिणेच्या एकवटान जिवचो, कुटां बांदचो वो असलो भावार्थ वो खंय मेळटा, वो कसो आमी धरून काडचो म्हणून जेजू ह्या विशयान कितें म्हणटा पळय. एक फावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणालें आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें एका सस्वाच्या कानांतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतयेच्या रुखाक तुका सुमटून काड दर्यांत वचून उबो जा म्हणून तुमकां सांगूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो भावार्थ आसाज जाल्ल्यान करची सकत भावार्थाक आसा. आमच्या भावार्थाक कितें आमी साध्य ना हें असाध्य म्हूण चिंतलां पळय तें करची सकत आमच्या भावार्थाक आसा. पूण भावार्थ गूंड जायचे, भावार्थ वाडा जाय आनी सडा जाय. त्या गूंड जाल्ल्या भावार्थाक मात सकत आसा. वाडिल्ल्या भावार्थ सोडिल्ल्या भावार्थाक मात्र जाता. कदाळा मेळ्ळा आमकां बावतिजमान मेळ्ळो भावार्थ तो सत्त तो आसा जाल्यार, तो गूंड जावना जाल्यार, तो वाडोवना जाल्यार, तो सोडोना जाल्यार त्या भावार्थाक असाध्य जाल्ल्यान करची सकत ना.
असात जाल्यार खरी जे तुका बघता जाल्यार तुजो आमचो बावार्थ गुंड जायचे म्हणून ताका दोशी अडकळी आसात. आमचो बावार्थ गुंड जायनातल्या बरी, तो वाडानातल्या बरी, तो कुंटोंच्या बरी करूंक थोड्यो दोशी जातात, दोशी आसात, अडकळी आसात. कसली त्यो अडकळी? एक जावन आसा तापासणी. तापासणी म्हळ्यार ट्रायल्स. चिंतेन आसतना कश्ट येवचे, चिंतेन आसतना कश्ट, चिंतेनातली गणितां. वय आब्रामाक हे तापासणी आयली, तुज्या तुपताक बलिद भेटय म्हणून. थांव तूं तसो बावार्थ गुंड जाल्लो. अरे तापासणी देवा तावन थोडे फावटी येतात, थोडे फावटी जॉबाक आयल्या बरी दुस्मानां तावन आमकां तापासणी येतात. ओल्यो तापासणी आयल्या वेळार ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन म्हणटा आमी. ट्रायल्स आयल्या वेळार वय तर आमचो बावार्थ नितळ जाता. आमी जिखल्या वेळार, तापासणी आयल्यार, परीक्षा आयल्या वेळार, जिखल्या वेळार आमकां बरें जाता. दुसरी व्हडली हडकळ आमचो बावार्थ वाडानाचें दुबाव. दुबाव दुबाव देवाचेर दुबाव. देव दिता गी ना गी, केदार दिता कोण ना, कितें कोण ना, देवाक तांक आसा गी ना गी म्हणली दुबाव. दुबाव देखून जेजू म्हणटा, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तुमकां एक सास्वात इतलो, तुमकां एक सास्वात इतलो बावार्थ आसा जाल्यार तुमकां असाध्य जाल्ले करचे सकत तुमच्या बावार्थाक येता म्हणून. सास्वातीतलो आसल्यार आतां पळय सास्वातीतलो म्हळ्यार खाले म्हळ्यार सायज गरजेची न्ही, सायज हांगा व्हडलें न्ही, क्वांटिटी न्ही म्हणटा जेजू. यो दौडलो त्यो दौडलो नारला तेदलो म्हणून क्वांटिटी न्ही, क्वॉलिटी म्हूण सांगता जेजू. क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गुंड देखून योद्दो व्हडलो तो गुंड नासलो खाल्याक बावार्थ. ल्हान बावार्थ जाल्यार गुंड. देखून सासवाक म्हणटा. दुसरें सासवाक म्हूण सांगल्यार हांगा एक आमच्या इतलांत सुकण्यान घालून कोण ना एक सासवाचें जड जाल्लें. हांव आनी पदरा बसून पळयतालें हांव त्या झाडा म्हणून थंय रावचें. तेचे फाटें म्हज्याक वयर ते दाळे सासवाक केदोडली सकत आसा मोगाच्या न्हू एक हे दिशा सासवाक एक जड म्हज्याक वयर हांव 6 फीट आसा म्हज्याक वयर जडाचे फांटे. आनी आमी पळयता हे गांवांत हांवें चड पळोवना. आसांत हांव मैसुरेच्या वाटेर तुमी गेले जाल्यार मार्गाच्या त्या सायडीक ह्या सायडीक सासवाचे बेळ्यां करता. सासवाची न्ही फुलां व्हडली फुलां यो सांगो पॉट्स म्हणटात यो सांगो. एकांत 10-12 सासवां एका पॉडांत कुतल्यो सांगो त्या जडार केदोडले जड हे दिशा सासवात हांव. दुसरें जेजू सासवां म्हणटा कितें म्हळ्यार जेजून व्हडलो नार्ल म्हणूना या मुडो म्हणूना दुसरें कांय म्हणूना सासवां म्हणा. कितें म्हळ्यार सासवां पळय अर्कंड ताचे मदें गॅप ना. तुमी कणपीर कडेन अशें जरा त्याचे भितर वारें आसा, गॅप आसा, वॅक्यूम आसा. पण हांव तूं अर्कंड सासवा भितर फुल्ला भितर कॉम्पॅक्ट ते दुबावाचे इडे ना. तातूंत सासवांत इडे ना. जिऱ्यां कडेन इडे आसा भितर इडे आसा. तुमी कणपीर कडेन अशी दांबाती मोव भितर इडे आसा, जागो आसा. हांव तूं खाली जागो नंतर इडे ना. देखून आमच्या जिणेक आमच्या काळजा भितर बावार्थाक दुबाव येनाशें दुबावाचे इडे दिवं नजो. काळजान फुल्ल बावार्थाचा जे खंयचो दुबाव येनातल्या बरी यो जावन आसता अडकळी. वय देखून आमचो बावार्थ गुंड करचे जाल्यार जेजू सरी करता. घाले म्हणटा बावार्थाची सकत सासवाती आसा ती सकत. सत्वाची आसची सकत पळय हे दिशा सचाव हे दोडले चड करचे सकताचो आसा. तशें तुका इतलोसो बावार्थ जाल्यार येदी व्हडली आसाद जाली कामां करूं जाता म्हणजे जेजू सांगता. ल्हान तूं ल्हान साचोतलो बावार्थ जाल्यार पुरो म्हणटा म्हळ्यार ताची सकत वळयता क्वॉन्टिटी न्ही सकत. त्या सासवा खाली सकत हे दोडले जड करचे सकत आहा जाल्यार तुका असाध्य ते हे दिशा साचवात हे दोडले जड जावचे असाध्य. तशें तुका व्हडलीं कामां चिंतन करूं जाता. तो बावार्थ अर्कंड दुबाव वयल्यान जायचे तो दुबाव वयल्यान तो बावार्थ जायचे म्हण सांगता. मागीर त्या रुखाक कंपेर करता. कोलो रूख तो तुतीचो रूख तो तुतीच्या रुख असा म्हणटा. आतां तुतीचो रूख जेजो कित्याक कित्याक म्हळ्यार तुतीचे रूख आमच्या गांवांत तितले ते बरे तांकां जातीचे न्ही ते काडटे. तुतीचो रूख पळोवंक इस्रायल पॅलेस्तीन वचाचे तुतीचे रूख. कित्याक तो देव तुतीच्या रुखाक सांगता तुका साचवातलो बावार्थ जालो तुतीच्या रुखाक सांग हांगाच्यान उमटोन दर्यान पड तो पडटा म्हणून. तुतीच्या रुखा म्हळ्यार कालें तुमी ताची पळय तुतीचो रूख पळयचे इस्रायलांत पॅलेस्तिनांत वचून पळया. तुतीचो रूख तुमी उमटून काडा पळया. ताची पाळां पळया खंयच्या कुराडीन घेवन ताच्या पाळां मारा पळया. तो पाळां मारल्या बरी फातरां मारल्या बरी ठाव सावंड येता तातूंत. हांगा एक कोलो रूख आसा एक रूख तो कातरूंक जायना. कुराडीन कातरूंक जायना तो. गरगसान कातरूंक जायना. उजो उचाळ्ळ्या बरी उचाळटा. मिशिनां दितना मिशिनाची दारू पडटा उजो उचाळटा. हांवें पळयला तो गट रूख तो कठीण गट पत्रा बरी रूख तो वाडा जे जाल्यार कितलो तेंप जायचे वाडोवंक तितलो गर्त तितले घट्ट भितरलो बंड वाडोवंक कित्याक वर्सां. आतां पंग्याराचो रूख हांव इल्ले तांदाड्याचो रूख आज कितलो एकाच वर्सान तो वयर पळता. सगोडीचो रूख पळया कितली वर्सां तें दड वयता. सदगोडी 60 वर्सां 70 वर्सां उपरांत कातरचें नाका.
100 वर्सांच्या काण्याला तितल्यान गरत तो मग ताका किडी लागना काय ना तितल्यान थेला वता ते भितर तितल्यान गरता तितल्यान ठयटा खंयच्या खावंक जायना ते कीड समेत ताका लागना सगोणीच्या रुका तो बिटे रूख म्हणटात बिटे रूख रोजवूड म्हणटात थंय तसो तो वाडोवंक कितली वर्सां 200-300 वर्सां येता मागीर गट तो रानांत आसतात ते रूख तशें देखून ह्या त्या रुखाक तुत्याच्या रूख तुतीचो रूख त्या तुतीच्या रुखाक ती पाळां हालोवन काडूंक जायना व्हडल्यार येना तें जड खोली घट पाळां ती घट पाळां काडूंक जायना तशी ती रोमण येतात दणकण येतात आतां तुतीच्या रुखाक तितल्या घट हालोवंक जायना त्या पाळांच्या रुखाक वचोन पडून म्हळ्यार ते घट्ट बेगी घट्ट रूख तो घट्ट बेगी पाळां सोडलो कठीण ताची पाळां रुखाचे पाळां घट्ट ताची फातर पाळां त्या पाळांक हालोवन काडून वचोन वन उडय म्हळ्यार ते सांगता ह्या तुतीची पाळां म्हळ्यार काय जालें तुतीचे रूख पळय तुतीची पाळां म्हळ्यार काय जालें तुतीची पाळां म्हळ्यार आमची पातकाची गुंड पाळां रोंबुल्लें पाताक थोडी पातकी जिनी सोडूंक मस्त कश्ट हेवटी पातकाची आमी सवय सुरू केली पातकाची पाळां काडूंक मस्त कश्ट बावडतान काडूंक जाता ती बावडता जायची थोड्यो सवयो देखून हांगा पिवण येतात तांकां मागणे तांकां नंबर 1 गुळयो न्ही हांगा पिवण सोडून कितले जण पळय तरणाट आयलो भितर तो 26 वर्सांचेर एक बोटलो पिवंक शिकलो ह्यो कोंबी काणूचे कितें आनी हेचे खंय त्यो कोंबी खंय आंगडी गोवन आसतात खंय ते इश्ट म्हणाले म्हाका गोवन मिश्रा भितर आत काडची कोंबी काडची ताणें एक बोटल काडची आनी तांकां उरल्यांक एक बोटलो एकलो एक बोट ताचे त्या जाताना इश्टांक एक कोंबी तांकां एक कोंबी हांकां आख्खो टँकरान ते बिजनस आहा खंय हांकां तरणाटो 25 वर्सांचो आसा म्हणी पळयल्यार वेट लिफ्टिंगान पळय इतलो सोरो पुरान पेव कोलो गट ताणें पुरो सोडलो न्ही आतां पिवणें पुरो सोडला न्ही काल्याक म्हळ्यार ओलो बावाडत बोल्यो सवयो काडचो वय पाळां समेत सोडली सक्कळी म्हणटाले न्ही वय सक्कळी म्हणटाले की हाचेर सोडूंक जायना म्हणून तितल्यान पाळां रोमल्यान ताणें 16-17 वर्सांचें सुरू केलां ताणें आतां 25 वर्सां 10 वर्सांचे सवय आसा रोमल्या ती सवय पिवड्याची वय आनी तशें आसतना आतां ती सवय काडली कशी बावाडत ती सवय या कठीण पाळां काडच्यो तसलो बावाडत तल्या बावाडटान मात ती पाळां काडून पाळां समेतातली आमच्यो सवय काडून जाता थोडे आमचे समस्या आहात समस्या जायना ते आमकां बावाडटान मात्र जाता थोडे संबंधांत बावडटा आमचो संबंध भुरग्यां मदें आवय बापाय मदें संबंध कुटुंबा मदें संबंध शेत सांबारा संबंध तो आमकां बरो करूंक जायना तो बरो करूंक जायचे जाल्यार तो बरो करचो ओलो बावडटा आमकां जायचे ओलो बावडटा आमकां जाय ओलो विश्वास आमचे ते जाय अली पातये न्ही जायचे ती पाळां समेत काडचे थोडे फावटी आमकां प्रॉब्लेम येता तो म्हळ्यार समस्या म्हळ्यार थोडे फावटी आमी इमोशन कठीण राग येता सडनली सगळ्यां कडेन येना बाय न्हवऱ्याक आपल्या पत्नी कडेन थोडे फावटी पत्नीक आपल्या पत्नीन काले सांगल्या वेळार राग येता कठीण राग येता तो राग गोस काडूंक जायना तो राग उमटून काडूंक जाता ओलो बावडता आसल्यार मात वय देव संदेश सांगता काल्या म्हणच्यार जेजू म्हणटा हो संदेश सांगता आयचो दीस संदेश सांगता ह्या सासवाची आनी तुती त्या रुखाची दोन आमकां तो गणितान दिवन तो सांगता ओलो संदेश सांगता म्हळ्यार मनशा सैमान असाद आमकां जायना मनशा सैमान जायना पूण बावडतान गेल्यार बावडत तो चलो सासवा तो घरखंड बावडता आसल्यार तुतीच्या रुखा बरी आसली गट पाळां सोडली आमच्या पथकाची सवयो आमच्या पथकाच्यो समस्या आमकां काडूंक जाता म्हणटा खोलय आमच्या समस्या काडूंक जाता म्हणटा मनशा सैमान जायना बावडतान जाता देखून बावडत देवाचें देणें जाल्यार मगाच्यान बावडत देवाचें देणें जाल्यार आमी मागा जाय तो वाडोवंक गुंड जावंक आमी मागाचे आनी मागा जाय कारण कित्याक मागाचें म्हणटा तो अस्कत जाता कित्याक मागाचें म्हणजे जेजू सांगता तो अस्कत जाता मोगाच्यान अस्कत मस्त अस्कत जाता कसो अस्कत जाता कोण ताका आमच्या बावडता अस्कत करता काल घट्ट म्हजो बावडता आसलो सासवा बरी आसलो तूं तिच्या रुखाक उमटून काडचो तोलो तूं तिच्या रुखा बरी घट्ट पाळां सोडिल्ली म्हणजे पातकी जिनी आमचे दुबाव आनी थोड्यो सवयो समस्या त्यो काडचो तोलो बावडता आसलो काल लागलो आज ना कित्याक म्हळ्यार थाळणे वरवीं काल थाळणी नातली आज म्हाका सैतानान थाळणी हाडल्या काल दुबाव नातलो आज परतून आमकां सडन दिवा आयलो काल तपासणी नातली आज तपासणी आयली देखून तो म्हणटा थोडे सडन आज पिडायली गूण जायना त्यो गूण जावं नातली तसली पिडा आयली हांवें आशिल्लो ही पिडा गूण जायची म्हणून पिडा गूण जावना तो मरण पावलो म्हजो बावडतो दंडलो काल आसलो तूं तिच्या रुखा उमटून काडचो बावडतो काल आलो आज ना कित्याक म्हळ्यार पिडा शिडायली म्हजो बावडतो दंडलो हांव चिंतलें म्हज्या मागण्या वरवीं ती पिडा गूण जाता म्हणून पिडा गूण जावना
पिडा गूण जावना म्हजो बावार्थ हाल्लो म्हजो बावार्थ शर्मेलो परतून तो बरना म्हजो बावार्थ गेलो पिडा देखून थोडे फावटी म्हाका आशा आसा बागानांतली आशा म्हजी आशा भक्ता कोण ना म्हूण आशिल्लो हांव आशिल्लें मेळटा कोण ना म्हूण आशिल्लें मेळनातल्या वेळार हांव म्हजी बागानांतली आशा म्हज्या काळजान आणखी आसा त्या दळा काल जाता म्हजो बावार्थ अस्कर जाता बरो आसलो तूं तिच्या रुखाची सोयो तुझ्या रुखाचे समाचे काडचे तितले गट समस्या काडचे बळादी समाजा काडचे काल बावार्थ काल आलो आज उणो जालो देखून जेजू म्हणटा मागाजे म्हणटा नातले अस्कत करता तो बावार्थ अस्कत करता बावार्थ अस्कत जायनातले बरी हर एका वेळा निरंतरी मागा म्हणटा किर्तान 30 आणि 4 किर्तान 30 आणि 4 म्हणटा सदांकाळ देवाक स्तुती कर सदांकाळ देवाक करशी म्हणटा सदांकाळ म्हळ्यार बरी गडितां जाल्यार मात्र न्ही बऱ्या दीस गडितांनी वायट घडता नाही पिडा ना भलायकी आसतानाय पिडा आयिल्ल्या वेळार समस्या आसतानाय समस्या नासल्या वेळार केदाळ सदांकाळ देवाक तूं स्तुती कर म्हणटा थोडे फावटी अवघड जाल्ल्या वेळार अवघड जालो पळयता हांव थोडे फावटी कलें अवघड जालें थोडे फावटी बापाय कलेंगी तें दुबाय कले अवघड जालें म्हण ते भुरगीं आतां मागण्यांत म्हणनात म्हणटाले अवघड जाल्ल्या वेळार भुरगीं मागण्या करूंक आयकनात म्हूण इतली बावळताची इतली बरी खंतार म्हणून स्तुती स्तोत्रां करची भुरगीं आतां दोगांय जाणां पुती इत्याशंत दू इत्याशंत मागण्यांत म्हणनात म्हणून दुरांत जाल्ल्या वेळार दुरांत म्हळ्यार अवघड जाल्ल्या वेळार हांव दुरांत जाल्ल्या वेळार आतां पळय आवड आयलें घर वळोवन गेलें आमकां कितें अशें जालें म्हणून चिंता पायिल्ल्या वेळार घरांत मरण जाल्ल्या वेळार मरण आयल्या वेळार आमच्या मोगाच्या मरण आयिल्ल्या वेळार बावर्थ दंडळटा देखून शिसांबरी आमकां मागाजे गूंड बावर्था खातीर मागाजे शिसांनी जेजू कडेन म्हळें आमकां तो गूंड बावर्थेवच्या खातीर मागणें शिकय म्हणून देखून आमी गूंड बावर्था खातीर मागाजे बावर्थ आमचे कडेन आसल्यार ताचे तितले वर्ती सकत दुसरें काही ना पयशे आसल्यारय सकत आसा व्हडली आस्त आसल्यारय आमकां ती व्हडली सकत आमचे ते आसल्या बरी व्हडल्यांक खार आसल्यार आमचे घरा सकत आसल्या बरी मस्त भांगार आसल्यार आमचे कडेन सकत आसल्या बरी पूण ह्या सकडी आस्तीच्या दुडवाच्या ह्या बोधिकाच्या सक्ती प्रकारांत आमकां इल्ली कठीण सकत भोगची केदाळ कठीण सकत भोगची ही कठीण सकत भोगची आमकां केदाळ म्हळ्यार तोलो बावार्थ आसल्या वेळार बावार्थ आमकां देवान दिली वर्ती सकत आमकां सगळे सब दिल्ली वर्ती सकत वय तो बावार्थ आसल्यार सोसूंक जायनातलें पिडा शिडा आतां सोसूंक जाता तो बावार्थ आमकां आसल्या बावार्थ तें देणें आसल्यार ती सकत आसल्यार सोसूंक जायनातली पिडा आतां सोसूंक जाता करूंक जायनातलें काम आतां असाध्य म्हणलें काम आतां करूंक जाता तांच्या घरा वचून राजी संधान करचें काम म्हाका जायना म्हणलें आतां तें काम करूंक जाता म्हाका तें असाध्य जाल्लें काम करूंक जाता वय आमची इतल्यो दुडू काडून ताणें बुडे येयलो आतां ताच्यान म्हाका तोंड पळोवंक जायना आतां तोंड पळोवंक जाता आतां तोंड पळोवंक असाध्य जाल्लें आमकां आतां जाता आतां ती उलयतात ते पयशे गेल्यार वण्णी देव दितलो म्हणून हांव तशें देखून आमकां बँक घाल करता म्हळ्यार ओलो बावार्थ बँक काडटा आनी ओलो बावार्थ कठीण बावार्थ आमकां खालें त्या पेशन्स दिता खाल्याक म्हळ्यार व्हडली व्हडलीं कामां जावचें म्हळ्यार पेशन्स दिता आवय कठीण पेशन्स दिता कोणें कालें केल्यार कितें केल्यार ती देवा मुखार रडटा स्वय भुरग्यां कडेन कांय दगडा वचना संबंदा कडेन कोणा कडेन वचना ती देवा कडेन दिमी घालून देवा कडेन येता तिका पेशन्स कठीण सोंसणी काय दिता जेजून कुर्सार म्हणल्यार बरी बक्षी बापा तांकां ते कितें करनात म्हणून तो पेशन्स दिता दुसरें कहलें पर्सिवियरन्स तिरासान तूं सोडीनाय एक हातान काणी लाय बरें काम तुका मस्त अडकळ येतात तूं तें बरें काम सोडीनाय ह्या खातीर मागचें काम गी ह्या पिडेस्तांची साखरी करची गी या तुका मस्त पुरो जाता ते पिडेस्त माय आसा सासू माय आसा या आनी कोणी आसात मालगडी आसा तांची साखरी करची तूं सोडीनाय सकडी म्हणटा सोड तांकां तुका काल्याक तें नाका जाल्लें म्हूण ना तूं सदां येताय आनी साखरी करताय इल्ल्यो सोडून साखरी करून येताय या तशें तुका तें जाता तुजें डिटर्मिनेशन एक बरी करणी तुवें सुरू केल्या मागण्याची या हेरां खातीर मागची विणवणी करची तूं डिटर्मिनेट तुका आतां मस्त इतलो राठावळी आसा सोडया म्हणटा ना तूं सोडिनाय एंड्योरन्स सोसून मुखार व्हरताय आनी तुका इतलें किरी करचें आय गे जाल्यार तूं येदोळ म्हणसर तूं सांबाळली आली शांत रावली आतां तूं तुजें शांत वगडायनाय ताणें कितें केल्यार तूं शांत वगडायनाय डिटर्मिनेशन एंड्योरन्स तूं पुरा सोसून व्हरताय कोणें खालें म्हळ्यार सोसून व्हरताय तूं एक वर्ती सकत कुटुंबां जाताय तशें थोडे फावटी एडिक्शन्स ते खोल मोगाच्यान थोडे एडिक्शन्स सांगतात छाटा लाभदोनी एडिक्शन्स म्हणटा सोऱ्याचे अल्कोहॉलीक एडिक्शन वायट कामाचे थोडे फाट संगतीचे एडिक्शन तांदूळ ते भायर येतात इनक्युरेबल म्हणटात इनक्युरेबल म्हळ्यार गूण जायनातली पिडा आतां गूण जाता
बावडता वरवीं गूण जाता देखून थोडे टेस्टमणी जावं पळोवच्यो कोल्यो बऱ्यो टेस्टमणी म्हणून ना पिडाक गूण जाल्ल्यो टेस्टमणी पियोवण्यो सोडिल्ल्यो टेस्टमणी तांकां साक्ष येवन सांगतात ते रेतीर मंदिरान सांगतना दोळ्यांतल्यान दुकां भरतात कोली साक्ष पयले भुरग्यांतनातले आतां बावडता वरवीं आमकां भुरग्याचे देणे मेळ्ळा रोडोवन त्या भुरग्याक गुंडावन किस दिताना देवाची कृपा आमच्या काळजान भरता तशें देखून देव तशें पावरफूल तो बावडता आमचें तें कामां करता आसाद जाल्ल्यान करता क्रिस्ती बावडटाक 3 आयाम आसात 3 संगती आसात हे आमी समजूंचे हे चड गरज हे आमकां अर्थ जालें जाल्यार आमचो बावडतो कसो बांदून हाडचें म्हणून बावडताचे विशय येताना हे 3 संगती तुमी उडावचो ह्यो 3 संगती म्हजो बावडतो घट जाल्लो ह्या 3 संगती वरवीं बावडतो म्हणटा आनी हे मेन समजाल्यार पुरो उरलें आमकां तितल्यान हे 3 संगती आमकां भोव मेन जावन आसा एक पयली बावडताची संगत काल्या म्हळ्यार बावडताची एक कूस म्हूण सांगल्यार बावडत वळसो केदा आमचे थंय बरो बावडत पावरफूल बावडत वळसो केदाळा धार्मीक आराधना वरवीं धार्मीक रिलिजियस वर्शीप म्हणटा वय धर्मीक विधी चलताना धर्मीक विधी मीस धर्मीक विधी आनी साक्रामेंताचें आराधन एक धर्मीक विधी भक्तीची भक्त आमी दाखय भक्तीचें कार्य नवें भक्तीचें करणी भोवती करणी हातूंत आमचो बावडतो वाडटा आनी सरता आमचो बावडतो हातूंत आटापता हें सगळें हें आटापता आमच्या बावडताच्या ह्या हातूंत बावडतो वाडटा आनी सरता खरें धर्मीक विधीन मीस रजार मागणी तें पुरा हातूंत आमचो बावडतो वाडटा हें बावडत वाडचें बावडत आराधन म्हणून आराधनाचो बावडत पयलें आराधनाचो बावडत दुसरो समजवणेचो बावडत समजवणेचो म्हळ्यार ज्ञान समजवणी सोडता देवाचे उतार वाचतना शर्मांव आयकताना नवें वय तेन्ना आमची सेमिनार आमी एटेंड करता थोडे सेमिनार दितात वर्कशॉप बायबलाचे क्विज बायबलाचे तेन्ना आमची जानवाय सडटाना आमचो बावडती सडटा देवाचेर पातयेनी सडटा हें दुसरें पयलें जावन आसा आराधनाचो बावडत दुसरो समजवणेचो बावडत समजवणी आमची समजवणी सडटा देवाचे उतार आयकल्या वरवीं शर्मांव आयकल्या वरवीं सेमिनार आयकल्या वरवीं आमची समजवणी सडटा आनी एक म्हळ्यार फेथ सरेंडर म्हणून समर्पणाचो बावडत वो पावरफूल वो समर्पणाचो बावड म्हळ्यार आमची जिणी देवाक भेटोवन दिता देवाक समर्पिता आमची जिणी सगळी सोम्या म्हजी जिणी तुज्या हातान दिता तुज्या कुशेक काल जाता तुज्या कुशेक हांव काल जाता म्हाका सगळोच तुज्या कुशेक काल जाता म्हजी जिणी तुका समर्पिता तुका जाय तशें म्हजे थंय तूं कर म्हूण हांव तुका सोडून दिता म्हजी जिणी हांव तुका सोडून दिता म्हाका कशें जाय तशें तूं चलय खंय तुका जाय तें म्हाका व्हर तुका जाय तें म्हाका आपोवन व्हर आनी तुका जाय तशें कर आनी तुका कितें जाय तें म्हाका दी तुका जाय जाल्ल्यान दी हांव हें विचारतां तें विचारतां बैला गांव विचारतां तुका खंय व्हरूंक जाय म्हाका तूं थंय व्हर तुका कायलें जाय तें म्हाका दी तूं म्हाका खंय व्हरुताय तें व्हरू आनी तुका कायलें करूंक जाय म्हज्या जिणे वरवीं तें म्हजी जिणी धर म्हज्या जिणे म्हाका अंत करय ताका धन करूनचें ताची जिणी धन करय म्हाका धन करूनचें म्हज्या जिणेंत हांव करय म्हणून आनी पयले आनी दुसऱ्याक ह्या माउंटन मुवींग फेथ जायना हें ना माउंटन मूव करूंक जायना असाध्य जाल्ल्यान करूंक पयल्याच्या आराधनाच्या बावडताकी जायना समजणेच्या बावडताकी जायना मागीर समर्पणाच्या बावडताक समर्पणाचो बावडत तुजे थंय आसा जाल्यार त्या बावडताक माउंटन मुवींग फेथ म्हणटात त्या बावडताक ताका पिडाक गूण करची तसली सकत आसा असाध्य जाली इनक्युरेबल पिडाक गूण करची सकत ताका आसा फेथ सरेंडराक समर्पणाचो तो समर्पणाचो बावडत मस्त गरजेचो वय जेजूक जाय जाल्यार बरी करूंक आमी सोडीचे ताका जाय ती व्हरूंक म्हाका थंय वचा जेन्ना जेजू म्हणटा तूं हांगा वच थंय जेजूक जाय जाल्ल्या कडेन म्हाका व्हरीचें ताणें तें खंय आनी म्हजें म्हाका धर्म ताका काल म्हजे जिणे व्हरून करूंक जाय तें ताणें करीचें तशें ह्या बावडताक हो बावडत पाळा रोंबुल्लो बावडत हाका पाळा उमटून काडची घट्ट पाळा उमटून काडची सकत आसची हाका आनी बॅड हॅबिट्स पाड सवयो खाण म्हणजे खाण उडोवची सकत आसची हाका वय गुड्या तितलो प्रॉब्लेम आसल्यार गुड्यातलो व्हडल्या पर्वता बरी म्हणजे समस्या आसल्यार ते समस्या खाण सॉल्व करचे समस्या परिहार मेळचो ह्या बावडता वरवीं समर्पणाच्या बावडता वरवीं पयले 2 बावडतांक नात आराधनाच्या बावडताक ना वय
जनावरांच्या बावर्थाकी ना ते बावर्थ गरजेचे पूण वो बावर्थ अति गरजेचो समर्पणचो देखून म्हजी जिणी ताच्या देवाच्या हातान दिल्ल्या वेळार तो कितें करेता तें करूंक हांव बद्द जाल्या वेळार त्या दाळा म्हाका गुड्याक हांगा प्रॉब्लेमाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गुड्या त्यातल्यो समस्या आसल्यार काडूंक जातात खोली फाड सवय आसल्यार कुटपान त्यो काडूंक जातात तुज्या उतरा वरवीं तुज्या मागण्या वरवीं त्यो काडूंक जातात वय फाळार बदली फातकां समेत उमटून काडूंक तुका सांगतात तांकां सांगल्या वेळार ती जिणी बदलितात वय तसले तुजो बावर्थ कितलो स्ट्रॉंग गी फेथ गी म्हणून कळचो कसो आतां म्हज्या लागीं वो बावर्थ गुड्यो काडचो बावर्थ माउंटन मुवींग फेथ गुडो काडचो तसलो इनक्युरेबल पिडा गूण करचो तसलो बावर्थ आसा म्हणून कळचो कसो गुड्याचो जे समस्ये परिहार करचो ओलो बावर्थ म्हणजे ते आसा म्हणून म्हाका कळचें कळून आमी फाटी वसाजे म्हाका काम म्हज्यान करूंक जायना हें काम म्हणून बिलकुल हांवें चिंतले वेळार आतां तें काम करूंक जाल्लें हें काम म्हाका करूंक जायना म्हणलें आतां तें काम करता हांव पयलीं त्या समस्याक परिहार म्हाका दिवंक जायना म्हणलो आतां दुसऱ्या समस्या परिहार दिवंक जाता तुका तेलो माउंटान गुड्याचो दवडलो समस्याक परिहार मुजेर न्हू ह्यो दवडलो समस्या मुजेर न्ही जायना ह्यो दवडलो पर्वताचो समस्या मुजेर न्ही जायना म्हणलो आतां तुका जाता जाल्यार तुज्या लागीं काल आसा माउंटन मुवींग फेथ आसा वय एक दुखीची परिस्थिती तुका फेस करूंक जायनातली कोणीय तुका दुखयल्लें दुखीची परिस्थिती तुका फेस करूंक जायनातली म्हणजे तूं रडटली तांकां फेस करतना एक परिस्थिती तशी आसली तुका फेस करूंक जायनातली वळवळटली तूं देखून ती तुका आतां फेस करूंक जाता जाल्यार तुज्या लागीं कोण आयला माउंटन मुवींग फेथ तुज्या लागीं येवन रावला तुज्या काळजांत आसा म्हूण तुका समजूंक कळटा तुका कळीत जाता ओलो बावर तुका आयला सोसूंक जायना तितले थोडो व्यक्ती तुका सोसूंक जायना तांकां पळयता तुका सोसूंक जायना तांकां सोसूंक जायनातलो व्यक्ती म्हूण तुवें जाता ताच्या सांगात आतां न्हू आरामशे जियेताय आरामशे कश्ट नासतना सोसूंक जायनातल्या मनशा जागी आरामशे तूं जियेताय त्या दाळा तुका तो माउंटन मुवींग फेथ तुका आयला म्हणून देवाचेर गुंड पातयेनी तुका येता परत्यान आमी रिपीट करून फेथ सरेंडर करचे फेथ सरेंडर कोसोचे परत्यान काल आसल्यार आतां परतून ताळणी आयली काल आसलो बावडता काल बरो आसलो तो माउंटन मुवींग फेथ आसलो आज परतून थोडे समस्या आयले म्हजो फेथ हालयलो बसकत केलो दुबाव आयलो समस्या आयले म्हणजे हालयलो देखून तोळ देवाक आमी सरेंडर करचे देवाक सरेंडर करचे तितलें म्हणाजे देवा तुका खंय जाय ती म्हाका व्हर तूं कितें जाय तें हांव खाण येता तुवें कितें दिलें तें हांव खाण येता आनी म्हाका धर तुजी कल तुजें मिसांव करूंक म्हाका धर न्हू तुजें मिसांव करूंक हांव तयार आसा हांव तुज्या हातांत आसचें एक तुजें साधन शांतीचें साधन समाधानाचें साधन हांव देखून शांतीचें हातेर तुज्या हातांत आसचें हातेर हांव शांतीचें हातेर म्हाका कशें जाय तें तशें करतो म्हूण सांगलें देखून मरी म्हणाली तूं ती मरी बडवा म्हणालो तूं सोडोनदाराची आवय जातेली देवाचो शब्द तुज्या ते मनीस जातलो म्हणटा ती काल म्हणाली हांव देवाची चारंडासी आळे देवाची तिणें सरेंडर फेथ केलो हो जाप घडले की सोडोनदार तुज्या कुशीन आयलो गी तुका संवसाराची सोडून जालो की हांव तुजी चारंदासी म्हळ्यार गुलामाक दर्यान सांगल्यार उलोवंक नातलें उलयल्यार ताका जिवान ना तो बत आसा कन्शियन्स रायट्स ना ताका देवाच्या हातान उठ म्हणटा वच पंडी बेले फाडी नुप्पू तशें जेजू कडेन म्हणाजें म्हाका पंडी बेले फाडी नुप्पू तुका कशें सांगताय तशें हांव करता म्हणून सांगून हेजें देखून काजारी जोडे डिवोर्सा बैसरला जाल्यार तले खोल कठीण सिच्युएशन आसल्यार तें जोड्यां परतून तें सिच्युएशन काडूंक जाता काजारी जोड्या माया मोगांनी एक वय बावटाची निशाणी जावन परचडीक जिणी ती जियेतात रिलिजियस आमकां रिलिजियस बेसान थोडे फावटी आमकां क्रायसीस येतात आसल्यार व्हडले क्रायसीस येतात जाल्यार आमकां जियोंक जाता फेथ रिवील आमकां बावार्थ उगडापें करता कशें जियेचें गे म्हणून तशें वय माराणांतीक पिड्यांत कश्टोंच्या पिडेस्ताक तो ती पिडा सोसून जियेता खोले पिडेस्त आस्पत्रेंत थोड्या कुटुंबांनी आमचे सोंसतात कशें हे माउंटन मुवींग फेथ ती सोसून आमकां जियोंक जाता फेथ सरेंडर केल्ल्या वेळार देखून आमकां देवाचें आमी फेथ सरेंडर करचें म्हणून देखून आमी फेथ सरेंडर करया संतोशान आमी जिया प्रेज द लॉर्ड